पाटणे गांवचे लोक आयिल्ले की तेंच्या वाड्याचेर मेगा प्रोजेक्ट येता थंय 100 मीटर रोड आसा म्हूण TCP ऑफिसांतल्यान ह्या ऑफिसांतल्यान अप्रुवल केला आनी थंय खरें म्हणल्यार 2.5 ते 3 मिटर इतलोच रस्तो आसा. सो ताका लागून तो हांगा तेंकां क्वेश्चन करपाक येयल्ले. सो आमचो वैभव बाब आसा तो तुमकां सांगतलो हेंचो मेजर इश्यू कितें आसा. आमकां हालींच कळ्ळें की आमच्या वाड्यार एक मेगा प्रोजेक्ट आसा म्हणून आनी तो जेन्ना आमी TCP कडेन कंप्लेन घातली आनी आमी रोड सापडा RTI घातली आमकां रिप्लाय मेळ्ळो की तो एक्झिस्टींग रोड जो आसा वाड्यार वचपाक गेलो तो 3.5 मिटर आसा आनी वेरेज TCPन आपल्या रिपोर्टान घातला की तो रस्तो एक्झिस्टींग 6 मिटर आसा आनी प्रपोज 10 मिटर्स RP 2020 ना. सो आमी जेन्ना ऑफिसान आयले विचारपाक बाबा आमकां त्या रस्त्याचें जॉयंट स्पेशन दी. 1 मिनट जाल्यार कंप्लेन घातला आमगे कंप्लेनी कांयच रिप्लाय दिलो ना आनी आमकां एंटरटेनूय केला डिपार्टमेंटान. सो आमी आतां सगळे वाडेकार एकठांय ह्या ऑफिसान विचारपाक आयिल्ले जाप की बाबा आमकां जॉयंट इन्स्पेक्शन जाय आनी जे परमिशन तुमी प्रोटोकॉल बेसिसार दिला ते तुमी रिवोक करचें. प्रत्येक कडेन TCP डिपार्टमेंटांनी हेच चल्लां. आज पणजे पळयले आमचो विलेज थंय बसता जावं बाकीचे नॉर्थाक पळयले सगळे आवटसायडरांक परमिशन दितात बांदपाक आनी हे गांवचे जे लोक आसात एक 6-7 घरां आसा थंय आनी टोटल मेन रोडार 10 ते 15 घरां ते न्ही रोड डिस्टन्स एक 400-500 मीटर 500 मीटर रस्ता. तो 3 मीटर आसतना थंय एक मेगा प्रोजेक्ट येता आनी ह्या गांवचे जे 6-7 घरां जे पयलीं सावन रावतात तेंची ती देवाची कार्यां चलतात. तेंचे स्पेशल प्लेस आसात देवाचे ती वर्शीप करपाचे ते फाल्यां मेगा प्रोजेक्ट येयल्यार ते लोक रावतले तसो भायलेच लोक येवन रावतले कित्याक हांगा कोण काणकोणकार थंय फ्लॅट घेवन रावपाचे ना. ते जेन्ना रावतले तेन्ना मेन म्हळ्यार पार्किंगाचो प्रॉब्लेम आसलो तेंची सेवेजीचो प्रॉब्लेम जातलो. एक 2 गाडी सुटच्यो ना. सो हे सगळो इश्यू आसतना TCP डिपार्टमेंटान हांगा एक मनमानी करून थंय इन्स्पेक्शन केलां म्हूण सांगून 100 मीटर रस्तो आसा म्हूण तांकां परमिशन दिल्ली आसा. सो आमचे बरोबर आज आसात आमचे काणकोणचे कावन्सिलर बी आसात शुभम बाब. तेणी हेजे पयले अशें खूब अशें हें केल्लें आसा की मेगा प्रोजेक्ट येवचे न्ही येवचे लोक अप्रोल दिवचे पयलीं लोकांचे हे घेवचे म्हूण तेणी इवन म्युनिसिपालिटीक लेटर केल्ली आसा डेप्युटी कलेक्टर लेटर केल्ली आसा. हे सगळें आसतना अशें करून हे सगळें आतां डेव्हलपमेंटाच्या नांवान कोणाच्या एक पॉलिटिकल मनशाच्या हेजी अशें आमकां जाता दिसता. कित्याक थंय खरें पळोवपाक गेल्यार ते शक्यच ना तो रस्तो आनी ते बिल्डींग जावपाक. शुभम बाब जशें आमी एक स्टार्टींग तुगेले एक डेप्युटी कलेक्टराक आनी तुगेलो CO सगळ्यांक एक कॉपी केल्ली की आमकां काणकोणाक मेगा प्रोजेक्ट्स आहा ते नाका म्हूण. कित्याक लागून केल्लें की आमच्या तुगेले काणकोण बरें आमी मेगा प्रोजेक्ट्स पयले पूण सिवरेज लायन ना. ती लायन आहा ती तुगेलो खंयच्या व्हाळान न्हंयेन तुगेलो सोडप आनी लोकांक त्रास करप. एक मनशाक समज एक प्रोजेक्ट येता तो एक बेनिफीट जाता आनी बाकी आख्खे तुगेले गांवचे लोक सफर जाता. आज ह्याच म्युनिसिपालिटीक हांवें तुगेलो 2 फावटी रेजोल्युशन घेतलो की तुगेलो हेजेर जॉयंट इन्स्पेक्शन जावचें. की आतां तुमकां ग्रामसभेक आनी हेतून तुगेलो एक तुमगे हेतून टेबलार प्लेस करता की तुगेलो परमिशन हें दिवचें काय ना म्हूण. पूण आमकां म्युनिसिपालिटीक तुगेलो खंयच्याय हेतून कन्सिडर करना. आमकां एक लोकल कावन्सिलर म्हूण कन्सिडर करना आनी मिटिंगे म्हूण प्लेस करना. तरी आसतना हे तुगे मिटिंगे खंयच्यान तरी एक हाय प्रेशराचेर हाडटा आनी वयल्यान तुगेलो हें करता. जेन्ना हांवें तेजेर कंप्लेन दिल्ली तेजेर म्युनिसिपालिटीक हांवें कंप्लेन दिल्ले आसतना तरी आसतना तांकां परमिशन ग्रांट केलें. दुसरें म्हणल्यार सायट इन्स्पेक्शन मागलें तें जुलयान मागलें ते अजून पर्यंत म्हाका तेमी सायट इन्स्पेक्शन दिलें ना. म्हणजे हेजो अर्थ कितें म्युनिसिपालिटीक समज तुगेलो एक खंयचे TCP जाल्यार खंयच्याय डिपार्टमेंटांतल्यान तुगेलो एक येता जाल्यार व्हेरीफाय करपाचें काम कोणाचें म्युनिसिपालिटीन करपाक जाय काय ना. म्हणटकीर समज तुमी एक व्हेरीफाय करून आमकां दिवंक शकना आमकां एक जॉयंट इन्स्पेक्शन दिवंक शकना जाल्यार ही म्युनिसिपालिटी फक्त तुगेली हावस टॅक्स घेवपाक आनी ट्रेड लायसन्स घेवपाक म्हण तुमी बरोवन दवरा आनी बाकीचे लोक मारून दवरा. कित्याक आमगे गांवच्या लोकांक खंयचेच तुगेले बेनिफीट मेळना ना म्हण आमकां तुगेले आतां हितून तुगेलो एक रिप्लाय मेळना. म्हणटकीर ही म्युनिसिपालिटी जावन तुगेली डिपार्टमेंटाक कोणाय हेजेर चलता लोकलांक लागून चलता गांवच्या लोकांक चलता काय तुगेलो भायल्यांक लागून चलता हे पयलीं आमी सांगचें. आनी हांगा जेन्ना येयले डिपार्टमेंटाक TCP डिपार्टमेंटाक एक लेडी ऑफिसर आहा ती लोकांक म्हणपाली हांकां भायर काडून म्हणपाली मागीर पोलिसांक हाडलो
आनी पुलिसांक हाडून थंय लोकांक भायर काडपाक ट्राय केली. पूण तांकां जेन्ना आमी विचारलें की तुमकां रायट आसा की आमकां लोकांक भायर काडपाक, तुमी सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर दिना. मागीर जेन्ना प्रेशर घातलो, मागीर ती आतां आन्सर ती म्हणटा आपूण सांजचो म्हणल्यार कितें रिपोर्ट दिता, कोणी इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तें खरें आसा काय ना कित्याक सांजचो म्हणल्यार रिपोर्ट दिता म्हणल्यार सोल्युशन कितें आज सांजचें म्हणल्यार दिता म्हणला. आनी तो रिपोर्ट कितें येता पळय आमी हेचे फुडें फुडली एक्शन आमची जातली. कित्याक आमी सगळे गांवचे लोक येयल्ले आसात. हो समज तर प्रोजेक्ट कॅन्सल जायना आनी ते कोण इन्स्पेक्शन केल्ले तेजेर एक्शन जायना, जावं ऑफिसाचें एक्शन जायना तो पर्यंत आमी ओगी रावचे ना. आज फक्त गांवचे लोक येयला, हेचे फुडें आख्खे काणकोणच्या लोकांक आमी हांगा उबे करतले. एक बारीकशी गजाल सांगता. TCP डिपार्टमेंटाक म्हजो एक क्वेश्चन आसता. जर तुमचे ऑफिसर जर फुल ट्रेन नात जाल्यार तांकां कितें अपॉयंट करप. जेन्ना हांव क्वेश्चन करतालो तिका की इन्स्पेक्शन करतना तुमी गेल्ली काय म्हण, नो रिप्लाय, हय वा नो आसपा जाय आशिल्लो. बरें, तिका जेन्ना जे ऑफिसराक जेन्ना जितले क्वेश्चन केला तिगे आन्सर ना. पूण जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेल्लो जो हे आशिल्लो ड्राफ्टमॅन आशिल्लो ताका जेन्ना हांव क्वेश्चन करपाक लागलो तेन्ना ही आन्सर करता. सो हेजो प्रश्न कितें पडपाय आमकां की जे तिगेले जे गोळ आहा, तिगे जी गडबड आहा, हो ड्राफ्टमॅन उलयतलो, ह्या गडबडेन ती मदीं इंटरफियर जाता. तिका 1000 फावट सांगलें बाबा तुका जेन्ना विचारपाचो प्रश्न आयलो, टायम आयलो तेन्ना तुवें काय आन्सर करूना, तूं ओगी आशिल्ली. आतां ताका जेन्ना क्वेश्चन करता तेन्ना तूं कितें इंटरफियर जाता, कळना तुका. हेजर कितें आहा की हे खंयच अजून करूना, हे ऑफिसा भितरच सायन मारला, 3ची स गेला आनी 6च्या 10 जावपाची आसा. सो तेन्ना आमकां लक्षांत दवरपा जाय असले TCP मुठी जर आतां धरना जाल्यार सामकी काणकोण गाबार करतले. हेन्ना सांगता ह्या सगळी काणकोणकारांक एक जाव्या, कारण हेंची मस्तीपणां वाडलात. तांकां जर जाग्यार हाडटलो जाल्यार आमकां सगळ्यांक आतां एकजुटान फुडें फायट मारची पडटली. कारण हे ऑफिसर एक फावट जॉब मेळी पर्यंत वळवटात आनी जॉब मेळटगीर मागीर असली मस्तीपण करतात ते हे. आनी हे कोण भायली न्ही, हे आमचेच लोक, भायल्या सपोर्ट करपी. पयलीं आमची पयलीं घर सांबाळपा जाय, तेन्ना वेवस्थीत जातलें. तेन्ना असल्या ऑफिसरांक पयलीं मुठी धरपा जाय. थँक्यू सो मच. मेन्शन करतलो की आमी ITI आमकां रिप्लाय आहा, म्युन्सिपालिटीन केल्लो आहा, PWDन जेन्ना तितून 3.5 मिटर्स म्हणून एक्झिस्टींग रोड दिल्लो आसा. आनी आमच्या म्युन्सिपालिटीन जेन्ना ITI इन्फॉर्मेशनाचें आमकां एक्वायर्ड केला, इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल. कितलो एरिया आसा तुगेलो रोडाची ती इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल. म्हणजे जेन्ना तुमचे कडेन कांयच इन्फॉर्मेशन नासतना तुमी अप्रूव कसो केलो, म्हणजे हेजेर कळटा हें सगळें फ्रॉड जाल्लें आसा. आनी हे तुगेलो खंयच्याच लोकांक न्हू, आनी हे तुगेलो दिशाभूल करून तुगेलो फक्त वयल्यान खंय तुगे प्रेशर येता आनी हेंका कितें मेळ म्हणून सायन केल्लें आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.